तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या आवडीच्या कार्यक्रमात अंबिका चिकन फूड अँड फॅक्ट शो. This program is brought to you by Orchid Learning Center, Boda, Madgaon in association with Chaubule Center for Applied and Professional Studies, Madgaon and sponsored by Ambika Chicken, your one-stop shop for the fresh and tender chicken. इष्टांनो, आजच्या आमच्या कार्यावळीत ऑर्किड लर्निंग सेंटरच्या डिरेक्टर मिसेस डिंपल उडगी संवाद साधतले डॉक्टर प्रियांका कामत ढाकळकर हांच्याकडे. शी इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट अँड प्रॅक्टिसिंग विथ मदर केअर हॉस्पिटल मडगाव. आजच्या कार्यावळीचा विषय असा ग्रोईंग चिल्ड्रन अँड डॅड. सो डोंट गो एनीवेअर, कीप वॉचिंग अंबिका चिकन फूड अँड हेल्थ शो. डॉक्टर प्रियांका, वेलकम टू द शो. जेन्ना आमी पेरेंट्स जातात एक वेगळीशी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर येता. आमकां काळजी वाडपाक लागता त्या ल्हान भुरग्याच्या हेल्थाची, ताच्या डायटाची आनी खुबशे प्रश्न मनान येवपाक लागतात. आनी ही सगळी काळजी आमची दूर जाता जेन्ना आमकां एक बरें पेडियाट्रिशियन मेळटा. आमी सगळे प्रश्नाची उतरां तांचे कडेन सोदपाक लागता. सो डॉक्टर प्रियांका, तुमकां अशेंच कन्फ्यूज्ड पेरेंट्स स्पेशली मदर्स मेळटा आसतले who are very much confused about the diet. तांचे स्टार्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग जे दितात ते तातूंतल्यान भुरग्याक नीट सगळे न्यूट्रियंट्स मेळटात काय ना, ते भुरग्याचे पोट भरता काय ना, अशें तुमकां क्वेश्चन विचारतात. Definitely, and this is the most commonly asked questions by all the mothers. म्हणजे नवीन प्रायमरी मदर्स आमी जांकां म्हणटात, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट बेबी, ऑब्वियसली दे हॅव सो मेनी क्वेश्चन्स इन देअर माइंड. आणि साहजिकच आसा बिकॉज एवरी मदर, एवरी पेरंट वॉन्ट देअर चिल्ड्रन टू हॅव द बेस्ट फ्रॉम देम. So one advice that I would like to give all the mothers is that breast milk is the best milk. To your first 6 months in the baby, you have to feed the baby exclusively your breast milk. Because जे आमकां breast milkan जे components असतात, जी immunity, प्रतिकार शक्ती जी वाडटा in the baby, ते तुका आनी खंयच्याच डायटान मेळना. आनी one more thing I would like to mention is जे उदक आनीक दिवया किंवा आनीक कितें दूध दिवया अशें जे स्पेशली आमची ग्रँडमदर्स चड सांगतात. खूब आज्यो आनी यू नो त्या ग्रँडपेरंट्स कम एंड टेल मी दॅट भुरग्याक उदक कित्याक नाका दिवपाक. सो द ब्रेस्ट मिल्कांचे उदकाचे अमाउंट आसता दॅट इज सफिशियंट टू द नीड्स ऑफ द बेबी. तर बी सफायस्ड विथ द ब्रेस्ट मिल्क विल नॉट. सो यू डोंट हॅव टू गिव एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द ब्रेस्ट मिल्क. आणि ब्रेस्ट मिल्क पुरो जाता काय ना ते एक क्वेश्चन आसता. आणि दॅट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मदर्स बिकॉज तांकां खबर ना की बाबा भुरगो रडटा. यू डू नॉट नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ समथींग एल्स और बिकॉज ताका भूक लागल्या. सो वन थिंग दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड इज भुरग्यांनी जेव्हा 5 to 6 times इफ इन केस द बेबी इज पासिंग युरिन, इफ द बेबी इज गेनिंग वेट एडिक्वेटली, तुमचे जे विजिट्स असतात तेन्ना बेबीचे वेट एडिक्वेट आसा काय ना, वेट गेन. अँड थर्ड थिंग इज 2-2 वरांनी दूध दिवन भुरगो सुशेगाद न्हिदता, 2 वरांनी परत भूक लागली की उठता. सो ऑल दीज आर फॅक्टर्स वेरीन तुका कळटा की ब्रेस्ट फीडिंग इज एडिक्वेट फॉर द बेबी अँड यू जस्ट हॅव टू कीप अ वॉच ऑन दॅट. सो ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क आणि 6 महिने तुम्ही ब्रेस्ट फीड करपाकूच जाय अशें आमच्या डॉक्टरान सांगिल्लें आसा. ओके डॉक्टर, सेकंड क्वेश्चन, इम्युनिटी म्हटलात आमी वेरी सेकंड डे वी स्टार्ट इम्युनायझिंग अवर चिल्ड्रन अँड इट कंटिन्यूज फॉर 10 years. सो ही आमी इम्युनायझेशन करतात तेन्ना आमी तांची इम्युनिटी वाडोवपाक करता, तांकां ग्रोथ तांची वाडोवपाक करता, तांचें तुमी आमकां थोडें सांगून. डेफिनेटली अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. इन फॅक्ट जे इम्युनायझेशन जे आसता जे आमी डे 2च्यान चालू करता, एज यू रायटली सेड, दॅट हेल्प्स इन इम्प्रुवींग आवर इम्युनिटी. जे वॅक्सिन्स जे आसा सगळे ते आमची प्रतिकार शक्ती वाडयतात. अँड इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द किड्स अगेन्स्ट डेडली डिझीजीस. म्हणजे जे डिझीजीस आता न्युमोनिया, पुल्मा भरपाचे म्हणटात आमी, मेंदूचे इन्फेक्शन म्हणटात, कानाचे इन्फेक्शन, अँड सम ऑफ द कॉमन कॉजेस ऑफ इन्फेक्शन जे सगळ्यांक खबर आसता, लायक ट्युबरक्युलोसिस, डिप्थिरिया, DPT जे वॅक्सिन आमी दितात, दॅट इज इमिजिएटली एट 1.5, 2.5, 3.5 months of life. All this are to protect your kids against the infectious diseases. And that is the best gift that parents can give their kids. बिकॉज जे इम्युनिटी आमी वॅक्सिन्सान भुरग्याक दिता ते तूं आनी कसलेंय गिफ्ट दी, ते तुका इम्युनिटी वाडोवपाक मेळपाना. सिमिलरली आतां तूं वॅक्सिन्स दिवन इम्युनिटी वाडयता इज वन थिंग.
Second thing, how you can improve the immunity of your child and help in the growth and development of your child is by giving a balanced, healthy diet. म्हळ्यार जेन्ना तूं तुजें बॅलन्स डायट भुरग्याक दिता, हेल्दी फूड भुरग्याक दिता, तांची वाड तितल्याच बेगीन जाता आनी तांची हेल्थूय बरी उरता. When the health is good, there are no diseases, तांचे जे ग्रोथ स्पॉट आसता ते अफेक्ट जायना. And like you said, breastfeed for 6 months. आणि 6 महिने जातकीर आम्ही म्हणतात टॉडलर्साची स्टेज आयली. आतां टॉडलर्साच्या स्टेजीर हळूहळू थोडी आमी जेवणां इंट्रोड्यूस करतात. सो ताजेर तुमी आमकां कितें सांगतली? Yes, after 6 months period, the slow introduction of new food items, it's called weaning. So, 6 महिन्यापर्यंत as I told you, की breast milk जे आसा ते बेबीजाक तुजे absolutely required आसा. Beyond 6 months, आवयचें दूध is not sufficient for the baby. म्हणल्यार तुका additional new items सुरू करचे पडटात. So when you give additional items, one advice to all the parents would be introduce one single food item at a time जे easily पचता भुरग्याक. Slow introduction म्हणल्यार आतां 6 महिन्याच्या उपरांत what I tell my patients is that रवो सुरू करपाक जाता, नाशणें सुरू करपाक जाता, वेजिटेबल प्युरी सुरू करपाक जाता. बट वन इम्पॉर्टंट थिंग इज एक फूड आयटम इन वन वीक. पचता काय ना ते पयलीं पळोवपाक जाय. एक्झॅक्टली. नाल्यार तांकां लूज मोशन बी जावपाचें. सगळें ताका बरोबर दिलें, डायजेशनाक प्रॉब्लेम जाता, तुका खंय ना खंयचो फूड आयटम पचता भुरग्याक, खंयचो पचना. सो ऑब्वियसली इट इज स्लो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड आयटम्स. आणि हे विनिंगचे टायम एक 6 to 8 months पर्यंत ऑल न्यू फूड आयटम्स तुवें इंट्रोड्यूस केले. By the time you have reached a stage like 1.5 year, wherein भुरग्याचे डेंटिशन म्हणल्यार तागेले दांत सारके फॉर्म जाता. The child knows how to chew his food, how to swallow food properly, like solid food introduce करपाक जाता तुवें. That is the time the child at 2 years of age should have आमचे जे आमी जेवतात ताचे at least half the food items the baby should be have a balanced diet as we say. सो बॅलन्स डायट तुमी म्हाका म्हणलें न्ही, बॅलन्स डायट आमचें एक्सपेक्टेशन आसता की जशी भुरगीं व्हडलीं जातात सो सगळे फूड आयटम्स आमी तांकां खावपाक घालपाचे. प्रोटीन, विटमीन, जितले सगळे आमकां नांव येता तितले. सो तुमचे कडेन अशी पेरेंट्स केन्ना येतात कंप्लेन्स घेवन? वॉट आर द मोस्ट कॉमन कंप्लेन्स पेरेंट्स हॅव अबाउट युअर किड्स? That is in fact a very good question because 90% of the patients who come to me, in fact I can say 95% of the mothers and dads will complain that आपलो भुरगो कांयच खायना, आपलो भुरगो फक्त फास्ट फूड खाता आणि ताच्या शिवाय कांयच खायना, उपाशी उरता. सो दिस इज लायक अ कन्सर्न फ्रॉम ईच अँड एवरी पेरंट हू कम्स टू कन्सल्ट मी. आणि इट इज एक्सपेक्टेड कित्याक जेन्ना भुरगो 2 ते 3 वर्साचो जाता, मॅच्युरिटी मातशी वाडटा, टेम्पर टेंट्रम्स जाता, फसी ईटिंग जाता. सो ऑल दीज आर द कंडिशन्स विच विल prevent them from having all kinds of food. But the balanced diet म्हणल्यार कितें? One thing is you have your proteins, you have your carbohydrates, fats, vitamins, सगळे in one dish. Not one dish, no, you can say one meal, तुम्ही one सगळे आयटम्स सजोवन भुरग्या कडेन दवरपाचे. सो इफ इन केस तुवें अशें सेम भुरग्याक केलें, बाबा शीत, कडी, हुमण, फिश, चिकन सगळें हेच्या तरेन दवरलें, he is a small baby, thus definitely he will have aversion towards food. ताका आपले आवडचेच ना जेवण, इतलें जेवण कसो जेवतलो खावून. So what we need to do is just play with their mindset and give them foods which they like. आता कितें आसता केन्ना कलरफूल फूड आयटम्स जेन्ना आमी इंट्रोड्यूस करतात थाळीन बी, लायक डिफरंट टायप्स ऑफ वेजिटेबल्स, कॅरट, बीटरूट, स्पिनॅच, सगळें तुवें जर ताका बरें सजोवन दिलें, डेकोरेटर दिलें, तांचे इंट्रस्ट वाडटा जेवणाक. तशी वेजिटेबल्स पोटान गेली. सेकंड थिंग इज गिव देम फिंगर फूड्स. फिंगर फूड्स म्हणल्यार कितें, जे घेवन ते चलता भोंवता आसतना खातात. दे आर ऑल इंट्रस्टेड इन प्लेइंग, रायट? सो तांचे एका जाग्यार बसून खावपाचें मन नासता. सो चलता भोंवता आसतना एक बाबा सँडवीच घेतलो, चिकन सँडवीच घेतलो, कितें एग आनीक सँडवीच घेतलो, और सम अदर फिंगर फूड्स विच आर रेडी टू गो. सो दिस विल हेल्प देम इन गेटिंग एडिक्वेट कॅलरीज, एडिक्वेट न्यूट्रियंट्स, प्लस पोटूय फूल उरतलें आनी ते भायले खावपाचें बंद जातलें. एक्झॅक्टली, बिकॉज दॅट इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेन की ते बाकीचे सगळे खातात पण घरचे जेवण खायना. सो मोस्टली आवयांनी इंट्रस्टींग फूड विथ द टेस्ट, कलरफूल अशे रेसिपीज तयार करपाक जाय जे ती सदां खावपाक शकतली. करेक्ट. डॉक्टर, चायल्डहूड ओबेसिटी हो एक मेन कन्सर्न जाल्लो आसा आमचो. आनी
तुम्ही ताजेबद्दल थोडे आमच्या प्रेक्षकांक सांगात आणि हाऊ मच वॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन हू अफेक्टेड बाय दिस Yes, childhood obesity, मतलब in simple terms म्हणपा गेल्यार it is excess of weight for height of a child. आणि in medical terms आमी जे म्हणतात it is आमचे we have like pediatricians आमी plot करतात growth charts of babies. We have BMI charts. BMI म्हणजे body mass index. So any child whose BMI is more than the 95th centile, पण 95 centile वयर कोणाची BMI पडटा तो obesity वाटून पडटा आणि 85 to 95 असले जाल्यार he is overweight. Now obesity has become a major public health problem in today's world. And why is obesity more common? Is because of your fast food life, fast life. Yes. आणि आम्ही जे म्हणतात HFSS, high fat, sugar and salt food जे असतात, that is a main cause for rapid weight gain in pediatric population. आणि ओबेसिटी जे एक अशी गोष्ट आसा वेरेन लठ्ठपणा म्हणजे फॅटनेस ही अशी एक गोष्ट आसा वेरेन यू हॅव बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉंग टर्म कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ ओबेसिटी. बट टू गिव यू एन एक्झाम्पल, आता ओबेसिटी म्हणल्यार भुरगो जेन्ना ल्हानपणांतल्यान मोठो आसता ओबेसिटी आसता ही हॅज ग्रेटर रिस्क ऑफ डेव्हलपिंग कार्डिओवॅस्क्युलर डिजीजीस, हायपरटेन्शन, डायबिटीज ही सगळ्यो गोष्टी ज्यो आमी म्हणटात की म्हातारपणान जाता 50-60 एक्झॅक्टली. दे गेट इट ॲट अ यंगर एज, दे गेट इट ड्युरिंग देअर adolescent period, they get it during their 20s 30s life, which is very very bad. Second thing is एक भुरगो सपोज मोठो असलो obviously he has to be a bully. ताका सगळे peer pressure पडटा, ताका he will be bullied by all his friends आणि अशी mental dissatisfaction जाता. He cannot accept himself like that, he is obese. the confidence खूप कमी जाता confidence level. So these are just to give you a few examples. There are lots of adverse effects of obesity. So एकूच advice आसा की जे exogenous obesity जी म्हणतात आमी, which is because of fast food, because of your unhealthy eating habits, ते prevent करपाक भुरगेपणांतल्यान तांकां संवय लावपाची की घरचे फूड जेवप, हेल्दी डायट दिया, बॅलन्स डायट दिया आणि आवय बापायन मुद्दामून जावन अशे शुगरी आयटम्स ऑर फॅटी आयटम्स आपल्या काळान सुद्दां कमी करपाक जाय. सो इट इज गुड फॉर द एंटायर फॅमिली. पेरेंट्स एज अ रोल मॉडेल. एक्झॅक्टली. सो ल्हानपणांतल्यान जेन्ना संवय लागली व्हडले जाले की डेफिनेटली दे विल नो की बाबा देर आर सर्टन लिमिट्स, आय कॅनॉट क्रॉस दीज लिमिट्स इन हॅव्हिंग दिस कायंड ऑफ फूड्स. डॉक्टर प्रियांका, थँक्यू सो मच. तुम्ही आमकां जें कितें इन्फॉर्मेशन आज शेअर केलां तें आय एम शुअर आमच्या पेरंट्सांक आवय बापायक खूब गरजेचें आशिल्लें. आमी अश्योच 2 इंटरेस्टिंग रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज घेवन तुमचे समोर येतली आफ्टर द ब्रेक. सब तैयार है ना? मिस्टर एंड मिसेस खोटे आने वाले हैं. भूल गई ना भाभी? आइए आइए. अब इतनी जल्दी क्या बनाओगी? चिकन. अंबिका पेश करते हैं स्वादिष्ट रेडी टू फ्राई चिकन नगेट्स, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन सलामी, चिकन गार्लिक फिंगर्स, चिकन चीज एंड अनियंस और बहुत कुछ. बस फ्राई किया, सर्व किया, मिनटों में हो गया. अंबिका रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स, बनाने में इजी, खाने को सब क्रेजी. Multimedia, filmmaking and animation courses at Chogle College, Margao. New BVOC programs in IT-enabled enterprise resource planning. Skill-based courses in food production, hospitality, aviation, beauty and nutrition. Visit www.chogles.ac.in or ccaps.in. Ganesh.com, shop number G5, Paradise Apartments near St. Joseph High School, Akhem, Margao, Goa. Be it your birthdays, parties, weddings or corporate events, we provide the latest designs and prompt printing services. Ganesh.com, we provide quality.
Ayushri, an Ayurvedic health destination, Akem, Margao. Experience a heightened sense of relaxation and rejuvenation through Ayurvedic spa treatment inspired by ancient tradition. Come to Ayushri and melt your stress. You deserve to feel this good. Deepa's Beauty Spa and Saloon, Khatpaban, Ponda. We undertake all types of bridal makeup and hairstyles. We are specialized in haircuts, hair treatments, and all types of skin treatments. Personalized care. Come, experience the difference. Ajit Jewelers. Purity and trust since 1973. We make all types of traditional designs and temple jewelry designs. 100% genuine 916 BIS Hallmark jewelry. We also undertake repair works. Ajit Jewelers, shop number C5, Pancharatna Complex, behind Borkar Superstore, Margao. Rainbow Collections, 388 Ashok Building, first floor, next to Bank of India, Jos Loyola Road, Margao. Visit us for wide range of home furnishing products ranging from bed sheets, curtains, towels, kitchen linen and add-on products to make your home look at its best. A wide range of furnishing products available at discounted rates. डॉक्टर आमची पहिली रेसिपी आसा जंगली चिकन सँडविच. लायक यू सेड फिंगर फूड भुरग्यांक आवडटा. सँडविचीस अशेंच पिकअप करून ते धांवता फिरतना खावपाक शकतात. सो जंगली चिकन सँडविच इज माय फर्स्ट रेसिपी. आमी इंग्रेडियंट्स नोट करूया. चिकन हियर आय हॅव यूज इज अंबिका चिकन. एक हाफ चिकन ब्रेस्ट उदकान बॉयल करून इल्लेशें मीठ घालून आमी ते श्रेड करून घेतला. एक मिडियम सुद्धा न्ही एक ल्हानसो कांदो बारीक चिरून घेतिल्लो आसा. कॅरट श्रेड करून घेतल्या. एक हाफ कॅरट ऑफ मिडियम सायज. 1/4 कप ऑफ वेज मायोनीज. आनी ही आमकां चटणी तयार करपाक पडटा हाजे खातीर एक. म्हणजे मायोनीज आनी चटणी आमी मिक्स करतात आनी एक मिक्सचर तयार करतात. सो चटणे खातीर हांवें ग्रीन कोरिएंडर, एक कपल ऑफ स्पिनच लीव्स. लायक स्पिनच एज यू सेड भुरगीं जेवणां खावपाक सोदनात. सो स्पिनच लीव्स हांवें कितें केलां, ब्लांच केल्यात. एक उकळटे उदकान थोडेशें मीठ घालून ती उकडून काडल्यात. म्हणजे चड उकडप ना ती, जस्ट बॉयल जायना फुडें तांकां घालून पण रोखडें स्ट्रेन करप. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑल दीस न्यूट्रियंट्स जे असतात व्हेजिटेबल्सान खूप फावटी करतात की चॉप करतात व्हेजिटेबल्स आणि मागीर वॉश करतात. आणि ऑल दीस वॉटर सोल्युबल विटामिन्स जे सगळे विटामिन बी जे सगळे कंपोनंट्स असतात न्ही ते वॉटर सोल्युबल म्हणटकूच ते उदकान मेळून. सो दॅट इज द रिजन यू ऑलवेज वॉश युअर व्हेजिटेबल्स फर्स्ट. हे सगळे कॅरेट्स आणि सगळे वॉश पयलीं करप आणि मागीर चॉप करप. सो नेक्स्ट इज गार्लिक. एक 4-5 पाकळ्यो गार्लिकाच्यो. सॉल्ट टू टेस्ट. chilies. Now chilies, if children they don't like spicy food, you don't add any chilies. Lemon juice and some of the mint leaves. एक 7-8 पुदिनाची पानं सुद्धा हांवें घालिल्लीं आसा. And then I have used a brown bread and butter. I found the name very interesting. In fact, jungly sandwich. But what is the reason why you have named it jungly? Actually, when we hear jungle word, आमच्या समोर ग्रीनरी येता, ग्रीन कलर येता. So as I have used, I'm using the coriander, spinach, pudina. ताका एक ग्रीन कलरचे मिक्सचर तयार जाता. वन मोर रिजन, जर आमी आमच्या भुरग्यांक सांगले सर चिकन सँडविच खावपाक कोण येना, बिकॉज इट्स व्हेरी कॉमन. अच्छा, नाव इंटरेस्टिंग आसपाक जाय. नाव इंटरेस्टिंग दवरपाक जाय सो दॅट दे कम रनिंग टू सी वॉट इज जंगली सँडविच. एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू ईट ऑल्सो एंड टू लुक एट ऑल्सो. सो आता आमी एक चटणी तयार करूया ह्या सँडविचा खातीर. So we are adding a handful of our coriander leaves, spinach. Spinach also is a very rich source of iron. So yes. In all your food items, even if you introduce a few leaves of spinach every day,
it helps in increasing the iron content. And chicken is a very good source of protein. The muscle mass, your weight gain, भुरग्यांची complaint is the weight वाढना. So your chicken, eggs, all these products will help in increasing weight of the child. Now little salt I'll put. I've added lemon juice, green chilies, garlic and everything. And now we are going to make a paste out of this. आमची चटणी जी आम्ही तयार केल्या ती अशी दिसता. आता चटणी करताना खूप उदक तुम्ही ऍड करू नका. कित्याक जाणां जर उदक चड ऍड केलें तर एक वॉटरी मिक्सचर जातलें आनी तुमी जेन्ना सँडविच ग्रील करता तेन्ना खूप सॉगी जाता, खूप सॉफ्ट जाता, तातूंतल्यान भायर सरता. सो लिंबूचो रस जो घालो न्ही तो पुरो चटणी ग्राइंड करपाक जर तुमकां दिसलें जाल्यार एक चमचो भर उदक घाल्यार जाता, पण खूप उदक तुमी सुरवातेक घालू नाका. आता आमी कितें करूया, एक बोलान आमची मायोनीज घेऊया 1/4 कप. So use करता आसतना we have to be careful that extra mayo use करपाक जायना. हय, नाल्यार ताजी फूल टेस्ट तुका फक्त ताजीच येता आनी तुका सँडविचाचो कांयच टेस्ट येना. मिक्स दिस टुगेदर. And then pinch salt घालूया. Salt we'll check it later if you want, because we have already added some salt. Now we are adding our chicken. Chicken also looks nicely cooked and Carrots. कित्याक व्हडले pieces उरले की kids also don't like to have the shredded. Try to vomit it out. There have been complaints कि मातशी कितें alter जाली consistency, then the kids just throw it out. So that's the reason that you need a proper consistency and small pieces of whatever food items that you use. And there are a few food items, आमी जे म्हणतात energy dense foods जे म्हणतात, which will help in increasing the muscle mass, which will help in increasing the weight of their kids. So this energy dense foods म्हणल्यार कितें? एक म्हणल्यार nuts, all sorts of nuts, your walnuts, peanuts, cashew nuts, dairy products, आमी egg use करतात, all your high fat milks, yogurt, cheese, and chicken, meat, that helps in increasing the weight. So your energy dense food you can give your kids to increase the weight. So doctor, आमची हे मिक्सचर तयार जाल्लें आसता. Like you asked me the question, like you get the answer for your question. It is green in color. It's green. So it's totally a jungly sandwich. Yeah. So आता आमी नी बटर लावूया 2 स्लाइस केला, and then we are going to grill it. Okay. Healthy cooking habits, healthy eating habits. Both these things come. So आता आमी हे मिक्सचर आसा न्ही ते ताजेर स्प्रेड करपाचे. You can spread lot of mixture so that they eat a good amount of chicken with the bread. So this becomes a good meal, snack कोई म्हणून Yeah, you can give it anytime. You can put it. It is a good tiffin snack in fact. आजकाल भुरग्यांक टिफिन स्नॅक्सा आवयाक काळजी जाता की कितें घालपाचें. आणि कितेंय घालें जाल्यार परत तशेंच टिफिन रिटर्न येता. They don't have their tiffins, you know, in time. Okay, आमचो सँडविच तयार जाल्लो आसा. आमी तो ग्रिलिंगाक घालुया. And I have garnished it with cheese, carrot and beetroot. Doctor, आजची आमची सेकंड रेसिपी आसा सॅवरी ओट्स पॅनकेक्स. पॅनकेक्स युजली आमी मैदा साखर बी घालून चडशे खाता. हे एक हेल्दी ऑप्शन आसा भुरग्यां खातीर. आनी ओट्स, मशरूम्स हातून ज्यो कितें इन्ग्रेडियंट्स यूज केल्यात, लायक यू सेड कॉन्स्टिपेशन भुरग्यांक खूब जाता, ताजे सिम्पटम्स कमी जावपा खातीर आनी कॉन्स्टिपेशन कमी जावपा खातीर खूब हेल्प करतली. So now I'll tell you the ingredients and the quantity. 3 tablespoons of oats flour. आणि कसलो flour use करपा आता तुका? Instead of oats flour, you can use a ragi flour. Ragi is also a very healthy option. Natsini. 1/4 cup of chopped bell pepper and bell pepper. एक 5 ते 6 mushrooms बारीक chop करून घेतले. Have you boiled the mushrooms? No, mushroom finally I have chopped it. तर boil करते ते shrink जाऊन इतले बारीक जाता की it disappears from your pancakes. So 1 medium onion finely chopped. Now egg I have used is Ambika egg, and this is 1 whole egg. 1 teaspoon ginger garlic paste. Half a teaspoon of pepper powder. Salt to taste. आणि हांवें न्ही हांगा ऑयला जाग्यार असली घी म्हणजे आमी जे घरान करता घरगुती घी तें यूज केलां. अगेन कॉन्स्टिपेशनाक तें खूब बरें भुरग्यांक दिले जाल्यार आसता. And egg also is very important because it's like a complete diet and so rich source of calcium, proteins. So आमी आतां सुरवात करूया. खूब सिंपलची रेसिपी आसा.
आम्ही पहिले आमचे मशरूम्स घालूया भितर, बेल पेपर्स, ऑनियन सगळें मिक्स करून. आता तुम्ही ग्रीन चिलीज जर जाय तातूंत तुम्ही ॲड करपाक शकता फॉर एडिशनल फ्लेवर. Bit of salt. Yeah, salt is according to your taste. Salt to taste म्हणतात ते सगळं. Half a teaspoon of pepper powder. Ginger garlic paste. Ginger garlic paste घालले कारण तुमकां मातसो स्वाद येता, टेस्ट वाडटा. And garlic is a very good antioxidant. सो हे सगळं मिक्स करून जातकीर आमी ओट्स फ्लोर यूज करूया. Here I am adding little water. Consistency, smooth consistency. In the meantime, I will put on the gas. Chocolates तुम्ही खूप खातात आजकाल. चॉकलेट्स आमकां आवडटात, सगळ्यांक आवडटात. सो चॉकलेटाचें प्रमाण कितले पर्यंत भुरग्यांनी खावपाक जाय किंवा कितें लिमीट आसपाक जाय? Chocolate ही एक गोष्ट आसा की सगळ्यांकूच आवडटा. It's not only kids, you know, you and me also love to have chocolates. But chocolates ही एक गोष्ट आसा की एकदा खाली न्ही, they love to have more and more. So binge eating जाता chocolate. So limit the amount to like 30 to 60 grams in a day. And of course your dark chocolate जी आसा, जी rich in flavonoids आसता, antioxidant property आसता, जी आमची immunity boost करता. So it's always better कि you use dark chocolate as compared to your normal chocolate. आणि एक important गोष्ट म्हळ्यार चॉकलेटीनी caffeine खूप आसता. So avoid giving chocolates at night time. रातची चॉकलेट दिले की they become hyper alert. Kids also become hyper alert. They don't go to sleep. So त्या ज्या टायमार न्हिदपाक जाय त्या टायमार न्हिदना. So that's the reason you give it in the morning time. Avoid night time chocolates and dark chocolates over normal. So डॉक्टरांचो गॅस हांगा पॅन आमची गरम जाल्ली आसा. Now when you put your pancake, तातूंत मातशें स्प्रेड करपाक जाय आनी चड व्हडलो तवो करून डोसा काडटा तशें काडप ना. Okay. द रिजन बिहायंड दीस इज तांकां इतल्यो व्हडल्यो गोश्टी खावपाक आवडना, ते सोपून सोंपले म्हणटात. Correct. Small pancakes for small children. Yeah. Not in the right consistency of a pancake. It's time to turn it. Last week बरो आयिल्लो आसा pancake. Looks yummy as well. Yeah, दिसपाक सुद्दां खूब बरो दिसता आनी खावपाक सुद्दां तो खूबच रुचकर आसता. सो फर्स्ट पॅनकेक इज रेडी. आमच्या दोन्ही रेसिपीज तयार जाल्ले आसा आणि पळोवनूच जिबेर उदक सुट्टा. डॉक्टर प्लीज आफ्टर यू. I would love to taste this jungly sandwich first. Yeah. You can just have a bite. Yeah. How is the taste? खूप बरें जाला. It's very yummy. I'm rest assured these kids are going to love the recipe. Thank you so much. Class zala. Surely kids will love it. Today we have with us Director of Ambika Chicken, Mr. Samir Kulkarnikar. Sir, I request you to please come over here and present a gift hamper to our today's guest, Dr. Priyanka Kamat Thakerkar. Sir, please. Thank you so much for coming for the show. तर पळयलें तुमी भुरग्यां खातीर आमी अश्यो कितीतरी रेसिपीज करपाक शकता. And now it's time to take your leave. We'll meet in the next episode of Ambika Chicken Food and Health Show, powered by Auti Learning Center Bodamarga and Chaupure Center for Applied and Professional Studies. Till then, eat healthy to be truly well.